गाणगापुरांतू आपस्तंभ शाखेचे शौनक गोत्राचो सोमनाथ म्हणले ब्राह्मण आशिल्लो. तेगेली बायल गंगा म्हण ती अगदी पतिव्रता शिरोमणी आशिल्ली. तो सोमनाथ वेदशास्त्र टू कळिलो तशी वागता आशिल्लो. एक धर्मज्ञ मनुष्य आशिल्लो. तेगेली बायलीक चेडूं जायना. तिका 60 वर्सां जाली उरता. गांवच्या गांव तिका ही बांज म्हूण आपयत आशिल्ली. ती सदांची स्वाम्याल मठां येवन भक्तीन आनी श्रद्धेन स्वाम्याल दर्शन घेवन तांकां एक अर्दां करून घेवन पांयपणी वता आशिल्ली. हे ती न चुकता कायम करता आशिल्ली. अशें काडले एक दीस नरसिंह सरस्वती स्वामी तिका आपयताच आनीक अम्मा गंगाबाई तूं सदां हांगा मठां येवन आमगेलें दर्शन घेवन आमकां अर्दां करून घेवन वता. कसलो आश आसा सांग. तुगेली भक्ती आनी श्रद्धा पळोवन म्हाका भारी मना खुशी जाल्या म्हूण सांगता. तेन्ना ती म्हणटा स्वाम्यान हांव एक बांज म्हाका चेडूं बाळना. जगांत लोक ओटूची म्हाका हांव बांज म्हूण हंगसिताची मागीर घोवागरचे कुडारचे 21 कुलाचे पितर लोक तांगेले उद्धार जालो ना म्हणून बेजार करता. कितकी सदन हेंटले गे न्हांवचे गेले तेन्ना बायल लोक तांगेले चेडूं आबर्शीक हेळतो पळयता. म्हगेले नशिबान तूं ब्रह्मान ते पुण्यच बरें येयलें ना. म्हगेलो जन्मूच व्यर्थ गेलो. म्हाका 60 वर्सां आनी तरी म्हाका चेडूं जावचें आशा ना. म्हाका मुखार जन्म आपणे ना चेडूं बाळ जावं म्हणून तुमी आशिर्वाद दिवका म्हूण सांगता. तेगेलें उतर आयकून घेवन वता आनी हसताची स्वामी आनी म्हणटाची गंगाबाई मुखावेल जन्म पळयलें कोण आसाची. हे जन्माचें स्मरण मुखार जन्माक कशें उरता. आतां गेल्या जन्मा स्मरण तुका ह्या जन्मांत आसवे ना तशीची. मुखार जन्मांत बितची गेल्या जन्मा स्मरण उरना. तूं सदांची मठां येवन आमकां आर्त करून येवत पळय ताजेर म्हाका मस्त खुशी जाल्या. तशें न्हू हांव तुका आशिर्वाद दिता. तुका हे जन्मांत तुजी एक चल्ल आनी चल्ली जावं म्हूण सांगून तूं बेजार कर नाका. तुका मुखार बरें जाता म्हूण सांगता. तेन्ना तें सांगता तिका भारी खुशी जाता. ती कुडलेची तांकां पांय पूण सांगता स्वाम्यान हांव चेडूं खातीर मस्त मना व्रत केलें. अश्वत रक्षाक पूज केली प्रदक्षिण घालें. तसं न्ही दिलें म्हगेल्या मनांत तुजी पूर्ण दिलें ना. म्हाका तूं मुखार जन्म आपणें चेडूं जेवं म्हूण आज तरी न्हू अजून हांव अश्वताल पूज करता आसा जाल्यार तो अश्वथ नारायण म्हाका कसो न्ही दिलें ना. तुमी मेघेचेर मनान एक अंतकरणान वर दिलो. आमगे नशिबान नाशिल्लें तो अश्वथ नारायणपणी खंयच्या दितालो. तेगेलें पूज करची व्यर्थ मुर्खता ना म्हणटी. तिणें खुशी ना कसले एक विचार करचे पयलें अशें तूं सांगिल्लें आयकून नरसिंह सरस्वती स्वामी म्हणटाची गंगाबाई अश्वथाचे निंद कर नाका. हांव तो अश्वथ म्हणलें तेगेले सेवा केन्नाच व्यर्थ जायना. तूं आतां भिमा अमराजा संगमा वचून थंय अश्वथ वृक्ष आसा. ते अश्वथ वृक्षा मुळांत तूं हांव अनुश्ठान करता बशिल्लो आसा. तूं मागेल आनी अश्वथाल सेवा कर. तुका हे जन्मान तूं चेडूं जाताची. केन्ना अश्वथाल निंद करचें ना. ब्रह्मांड पुराणांत ब्रह्मान नारदाक सांगिल्लें अश्वथ महिम तुका हांव सांगता आनी हांगा आशिल्ली बाकी भक्त लोक बी आयकवाची एक मनान आयकवाची म्हणून अश्वथ नारायण महिम सांगता. मागशी ब्रह्मपुत्र त्रिलोक संचार नारद संचार करता करताच एक ऋष्याश्रमाक येता. तेन्ना थंय आशिल्ले ऋषी लोक नारदाक अर्घ्यपाद करून पादपूज करतात. षोडशोपचार पूज करतात आनी आमकां अश्वथाची महिम सांगाची म्हण सांगतात. तेन्ना ते सांगना पळय नारद सांगता म्हाका म्हगे बाप्पा ब्रह्मान सांगिल्ली अश्वथाल महिम तुमकां सांगता. अश्वथाचे मुळांत ब्रह्म मध्ये विष्णू आनी तुदेरी ईश्वर वास करून आसात. तशीच दक्षिण दिकान शूलपाणी पश्चिम शालेंत विष्णू
उत्तर दिकान ब्रह्म आसाची. अकार मूलस्थान, उकार बड्डो टंगो आणि मकार फलपुष्पान भरिले असा. अश्वतू साक्षात ओंकार स्वरूप. अष्टवसू, एकादशी रुद्र, इंद्रादी देवते, समस्त तीर्थ अश्वत्थ वृक्षांत असाची. तस्याहून हाका कल्पवृक्ष म्हणून नाव आयल्या. चैत्र आषाढ पुष्य मासांतू गुरु शुक्र अस्तकालांतू आनीक चंद्रपल नाशिल तेन्ना अश्वत्थाल सेवे करच्या सुरू करचे ना. आयतारा समारा शुक्रारा संक्रांती वेळारी अश्वत्थाक आपुडचे ना. शास्त्रोक्त जावन अश्वत्थ पूज करून हगूर प्रदक्षिण घालता ताका. हे प्रदक्षिणेचे प्रत्येक हेज्जेक अश्वमेध केल्ले पुण्य मेळता. भक्तीन अश्वत्थ नारायणाला सेव जर केल्यारी ब्रह्मत्या दोषो, गुरुतल्प गमन पाप, ऋण परिहार जाता. ग्रहाच पीड जायना. चरड नाश असल्यारी चरडून जाताची. अपमृत्यू बी येना. अशी अश्वत्थाची मोहीम आसा. म्हणून नारद म्हणते ऋषींक सांगताचे तेच हांव तुमकां सांगल्या. ताकाची तूं आत्तांच्या आत्ता भीमा अमरजा संगमा वचून थंय आशिल्लो अश्वत्थाल सेव कर म्हणून नरसिंह सरस्वती स्वामी तिका सांगतात. ती तशी करता. तिसऱ्या दिवसा तिका एक सपन पडता. त्या सपनांतून एक ब्राह्मण तिका दिसून येता आणि म्हणटा, अम्मा आयकव, तू आईल काम जाले, तू गाणगापुरा वच, थंय स्वाम्याक 7 प्रदक्षिण घालून भक्तीन पांय पड. तेन्ना तुका तेन्ना कसं दिताची ते कुडले खावन सोड. ताज्यान तुगेल्या मनांतली इच्छा पूर्ण जाता. आनी आजी वच म्हूण सांगून तो ब्राह्मण अदृश्य थंयच्या कुडल्याची इच्छा जाता. थंयचे अश्वत्थ वृक्ष कल्पवृक्षाची म्हूण ती नमगता. आनी सपनान सांगिल्ल्या बरी हेर दिवस सकाळी गाणगापुरा वती वचन स्वाम्याल मठा वता. आनी खुशीन स्वाम्याक 7 प्रदक्षिण घाल घेवन पांय पूण रखता. तेन्ना स्वामी तिका म्हणटाची, गंगाबाई तुगेलें काम जालें, तूं खुशीन हे फळ खा म्हूण तिका दोनी फल दिताची. आनी तिका सांगताची, तूं आतां कुडले घरा वच, तुका एक चेल्लो आनी एक चेली येताची म्हूण आशिर्वाद दिता. तशी ती घरा वता. थंय वचून पारण करून ती फल खाता. हेर दिवस सकाळी मठा येवन स्वाम्याक दर्शन घेतली आनी एक चित्तान स्वाम्याल पूज करता. तशी घरा वचती. नंतर ती गुरुवार जाता. हे अट्टू नरसिंह सरस्वती स्वाम्याले अनुग्रह म्हणून स्वाम्याक मनापासून उठलो को होगळी शिकता. तशी 9 महिने जाता तिका एक चली चड येता. त्या चडाक जाता पळोवन भटमाम सांगता, ही चरडाक मुखारी बरें जाता. ही मुखारी हिक लग्न जावन आपली 8 चेडूं जाताची. ही जन्म घेतिल्ल्या कुला लोकांक गांवभर लोकांक कुला कुठं उद्धार करशिता म्हूण भविश्य सांगतात. 11 दिसा दिवस ती गंगाबाई शुद्ध स्नान करून चरडा घेवन स्वाम्याल मठा येवन स्वाम्याल पांया म्हणून ते चरडा घेवन पांय पडते. ते आवयक चरडा पळोवन स्वाम्याक भारी खुशी येता. तेन्ना म्हणटाची, तुमकां बरें जावं म्हूण आशिर्वाद दिता. तेन्ना ती गंगाबाई म्हणटा, स्वाम्यानू म्हाका पयलीं चेल्ल्या चड जावंक आशिल्लें, जाल्यार सरस्वती तसली चेल्ली जाली. म्हाका चेल्ले जाता म्हणल्यार तुमगेलो उत्तर वर कराची म्हणून पांय पडटा. तेन्ना स्वामी म्हणटा, तशी येता, तूं कांय काळजी करनाका आशिर्वाद दिता. हेर दिवस त्या चरडाक पाळण्यां घालून सरस्वती म्हूण नांव दवरतात. मुखार ते गंगाबाईक आनी एक चेल्लो बी जाता. ताका स्वाम्यालें नांव दवरतात. तो चेल्लो अट्टू वेदशास्त्र शिकून अगदी हुशार जाता. ती चेडो बी स्वाम्या बद्दल भारी भक्तीने श्रद्धा दवरताली. ते चेडवाल बी मुखार जीवन मस्त बरें जाता. अशी कोण स्वाम्याचेर अगदी विश्वास दवरून तेंगेले मनापासून एक आराधन करून पूज करता की तांकां स्वामी प्रितीन राखण करताची, तांगेलो लट्टू मनांतली इच्छा पूर्ण करताची. अशें नरसिंह सरस्वती स्वाम्याले एक मोहीम आसा. तशी हे स्वाम्याले
मोहीम ऐकत आशिल्ले सर्व जनांक आनीक सांगता आशिल्ले म्हाका ते गुरु दत्तात्रेय दयेन बरे आरोग्य, आयुष्य, विद्या, बुद्धी, धन, धान्य, सौख्य संपन्न जीवन प्राप्त जावं म्हणून हांव प्रार्थना करता.